ते तेंच्यांनी हायलायट करूंक जाय. म्हणजे गेल्या वर्साचे पेपर्स ते जाता बट एक्झॅक्टली सांगू शकना की हे देतले म्हणून. ओके. कित्याक पॅटर्नूच तसो आसा की खंयच्याय लेसनांतले म्हणून सिलेबस इतलो व्हडलो आसता. बट आमच्या मनान एक आयडिया आसता की बाबा हो चड इम्पॉर्टंट, सो आमी ताका टिचरी तांकां एक गायडन्स वेळोवेळी आमी तांकां दीत असतात. सो स्टुडंट्स आर गायडेड बाय द टीचर. ओनली थिंग इज दॅट दे शूड फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द टीचर अँड यूज देअर इनोवेटिव्ह आयडियाज अँड दे कॅन एक्सेल इन दीस सब्जेक्ट. ओके. ताज्या उपरांत सर हें आसा मिनरल्स अँड एनर्जी रिसोर्सीस. ओके, हो एक टॉपिक बरो. पण त्याच्या पयलीं हांव तुमकां एक 4 लेसना बद्दल एक म्हायती दिता. हे 4 लेसन जे आसा, हे 4 लेसन म्हाजे एज अ टीचर हांव चिंतता स्कोरिंग सब्जेक्ट. त्याचे एक कारण म्हणजे FA1 जी एक्झाम असेसमेंट 1 फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट, तांकां हे टेस्ट जाल्ले आसता सगळे लेसन 4य. प्लस जो वॉटर रिसोर्सीस आणि जो फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ आसा त्यांचो कंटेंट कमी आसा आणि मातसो इझी आसा आणि मार्क्स तांकां तितलेच आसा. सो तेजेर जर आमी भर दीत, स्टुडंट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑलरेडी त्यांनी खूप वेळा त्याचा अभ्यास केला असतो, खूप टाइम मेळ्ळो आसता, स्टार्टिंग ते लेसन शिकयतात. सो हे त्यांनी पळोवंक जाय. म्हणजे तुम्ही विचारले आतां मिनरल्स हो लेसन इम्पॉर्टंट आसा. मिनरल्स वाय दे आर इनडिस्पेन्सिबल, डेफिनेशन्स आसा मिनरल्साची, रॉक्स वेगळे वेगळे, occurrence of minerals, distribution of minerals, ferrous minerals, non-metallic minerals, mining as killer industry, conservation of minerals, energy resources, conservation of energy. मागीर फुडलो लेसन आसा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो तुमच्या लिस्टानूय आसा थंयसर. मिनींग ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मागीर एग्रो बेज इंडस्ट्रीज, टेक्सटायल इंडस्ट्रीज आसा एग्रो बेज, आनी बाकीचे शुगर इंडस्ट्रीज. तितून कितें आसा, तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसा, वाय द इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टंट, हे सगळे दिल्लेले आसा. आनी भुरग्यांनी लक्ष दिवन शिकपाक. मिनरल बेज, मागीर केमिकल इंडस्ट्रीज, वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज आसा, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आणि लास्टाचे ते सब टॉपिक आहे म्हणजे इंडस्ट्रीचे वेगवेगळे जे हे आसा, म्हणजे वेगवेगळे तरेची इंडस्ट्रीज खंयचे आणि हाच्या संदर्भात मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यो आसा तेजेर कॉन्सन्ट्रेट केल्ल्या. मागीर ते कशें पोल्युशन करता, भुरग्यांनी याद धरूंक जाय की हांगासर फक्त इंडस्ट्रीजचे पोल्युशन विचारला. एकदा भुरगे मिक्स करता आणि दुसरे म्हणजे व्हेकल्स पोल्युशन केले म्हणून आन्सर बरोवंक शकता. सो हे याद धरा की इंडस्ट्रीज हांगा रिलेटेड आसा. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो एक लेसन आसा, पार्ट आसा. सो आमी ह्यांनी मुख्य म्हणजे हे लेसनान जो 5वो आणि 6वो लेसन आसा ते लेसनांचेर मॅपार येता, मॅप वर्क येता 3 मार्काचो. सो ते भुरग्यांनी लक्षात धरपाक जाय. म्हणजे हाचो अर्थ भुरग्यांकडे हे जवळजवळ सगळें ज्ञान आसता, पण ते फक्त ते प्रश्नाचे स्वरूप कितें आसा हे समजून ते बरोवप खूब तेणे स्वताक एक प्रश्न विचारूंक जाय की आपल्याक नेमकं कितें नेमको प्रश्न कितें विचारला, कितें बरोवंक जायना. मागीर ताणें चिंतूंक जाय आपल्या बुकान बाबा हे कितें आसा आन्सर. बरोबर. आपूच जायना तर तो रिलॅक्स रावन तर करीत न्ही जाल्यार व्हेरी इजिली तो स्टडी केल्यार तो खंयचे आन्सर बरोवंक शकता. बरोबर. सर 7वो धडो आसा लायफलायन्स ऑफ नॅशनल इकॉनॉमी. हो इम्पॉर्टंट आसा लेसन आनी व्हेरी इजी आसा याद धरपाक. चड हेजेर हांव तुमकां डिटेलान सांगिना. ट्रान्सपोर्ट आमकां सगळ्यांक खबर आसा, रोड ट्रान्सपोर्ट, मागीर रेल्वेज, पायपलायन म्हणजे न्यू मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट येयला ते आतां. वॉटरवेज हे ओल्ड आसा. मेजर सी पोर्ट्स आसा जे वेस्ट कोस्ट आनी ईस्ट कोस्टाचेर आसा. तितून आमचो मुर्मुगांव येता, व्हेरी इम्पॉर्टंट पोर्ट. एअरवेज आसा, कम्युनिकेशन आसा, पर्सनल मास कम्युनिकेशन, इंटरनॅशनल ट्रेड आसा, टुरिजम आसा. सो हे सगळे 7व्या लेसनाचे टॉपिक्स आसा. तर नॉर्मल रुल्स जे बाकीच्या लेसनाक आसा ते ह्या लेसनाक रुल्स लावपाचे. आनी कितले मार्क्स आसा हाका? 4 मार्क्स. 4 मार्क्स. सर थोडे जाण अशें म्हणटात की आमकां जो प्रश्न आयलो त्या प्रश्नाचे डायरेक्ट उत्तर पाठ्यपुस्तकान ना, तर हाका कितें, म्हणजे ते आउट ऑफ सिलेबस येता? हो बरो तुमी एक प्रश्न विचारलो. आउट ऑफ सिलेबस असले जर जाल्यार भुरग्यांक ते बोर्डाचे रुला प्रमाणे कॉम्पेन्सेटरी मार्क्स कितले आहा ते मेळटलेत. बट एकदा तो क्वेश्चन ट्विस्ट केल्लो आसता डिफिकल्टी लेवला खातीर. आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. वॉट आर द जॉग्राफिकल कंडिशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट? वाय इट इज पॉसिबल टू ग्रो वीट इन पंजाब? वीट इज नॉट ग्रोन इन गोवा, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 पॉयंट्स. हे 3 क्वेश्चन आसा. हेचे उत्तर जे आसा, आन्सर जे आसा ते ऑलमोस्ट सेम आसा, पूण सेम ना, ऑलमोस्ट सेम. आतां हांव तुमकां उत्तर सांगता. कूल वीट रिक्वायर्स कूल ग्रोईंग सीझन अँड ब्रायट सनशायन एट द टायम ऑफ रायपनिंग आणि 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्युटेड. आता पहिला प्रश्न जो हांवें सांगलो न्ही तेका हें उत्तर सामकें करेक्ट. जर दुसरो घेतलो तुमी पंजाबाचो जाल्यार सकयल एक लायन एड करची पडटली. ऑल दीज क्लायमेटीक कंडिशन्स आर फाउंड ऑर प्रेझेंट इन पंजाब, हे लायन घालची पडटली. जर तिसरो घेतलो तुमी वाय इट इज नॉट ग्रोन इन गोवा, सेम पॉयंट येतले पयले दोन, पूण तिसरो जी लायन आसा न्ही ती येतली ऑल दीज क्लायमेटीक कंडिशन्स आर नॉट फाउंड ऑर नॉट प्रेझेंट इन गोवा. हे भुरग्यांक समजपाक घेवपाक जाय. आनी एक जर तुमकां हांव उदाहरण दीत कन्फ्यूज करपाचो क्वेश्चन जाल्यार वॉट आर द नेगेटिव्ह फॅक्टर्स दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लिशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना?
इट इज अवर सेल्फ हू हॅव डिप्लिटेड अवर फॉरेस्ट अँड वाईल्ड लाईफ. हो दुसरो प्रश्न. वाय आर फॉरेस्ट अँड वाईल्ड लाईफ रिसंटली ड्विंडलिंग इन गोवा. हेतून कांयच करूंक ना. प्रश्न डिफरंट भशेन विचारला, उत्तर सेम आसा, फक्त वर्ड्स बदलल्या. हेतून डिप्लिटेड यूज केला, हांगासर ड्विंडलिंग यूज केला, हांगा गोवा हाडला. सो भुरगो चिंतता की गोवा रे आपल्याक शिकोवूच ना, हो खंयचो येयलो. पूण जर जॉग्रफीचो पॅटर्न आमी पळयत तेणें अंडरस्टँड करून आपली नॉलेज आसा ती अप्लाय करपाक जाय आनी तेंचें उत्तर बरयत जाल्यार सुरळीतपणे हे सगळे प्रश्न ते आन्सर करू शकतात. सर ताच्या उपरांत म्हणजे जो थोडो भाग जाला तो जॉग्रफीचो जालो आनी ताच्या उपरांत जो भाग उरला तो इकॉनॉमिक्स. म्हाका दिसता हे आतां इंट्रोड्यूस केला ह्या काही वर्सांत. तर ताचो भितर पयलो लेसन आसा डेव्हलपमेंट. हो एक्चुअली हांव म्हणटा शॉर्ट आनी स्वीट लेसन. हेतून चड कंटेंटूय ना, मार्क्सूय कमी आहा म्हणल्यार, पूण शॉर्ट आसा. ओके. ताच्या उपरांत सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. हो लेसन तर भुरगे 9th शिकलेलेच आसा डिटेलान. शिकला ऑलरेडी शिकल्या. आणि हातून 3 सेक्टर्स आसा. सेक्टर्स ऑन द क्लासिफिकेशन केला ऑन द बेसीस ऑफ प्रोडक्शन, म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. आणि मागीर ऑन द बेसीस ऑफ जे म्हणटा ते ऑर्गनायज आनी अनऑर्गनायज सेक्टर. डिविजन ऑन द बेसीस ऑफ ओनरशीप, कोण ओनर आसा, प्रायव्हेट, पब्लीक. मागीर नरेगा 2005 स्कीम हेतून एक्सप्लेन केल्या. सर ताच्या उपरांत लेसन आसा मनी अँड क्रेडीट. मनी आनी क्रेडीटूय तसोच लेसन भुरग्यांक खूप आवडटा, कित्याक पयशे हे सगळ्यांकूच म्हाका तुका सगळ्यांचेच जिवा सगळ्यांचेच आवड ही पयशे आसा. सो तेंकाय खूब इंट्रस्ट घेता हितून ते. आनी खूब भशेचे पयशे डॉलर बिलर हाडून दाखयतात आमकां, जे आमी तेंकां सांगता हाडूं उपकारना म्हण स्कुलान एक्चुअली. तरी पूण भुरग्यांक एक उमेद आसता आनी उमेदीन शिकता. ताच्या उपरांत सर होय लेसन म्हत्वाचो आसा फुडाराक तांकां ग्लोबलायझेशन अँड इंडियन इकॉनॉमी. आतां सगळे वर्ल्ड म्हणजे एक एक्चुअली विलेज कितें जालें. सो ग्लोबल हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसपाक जाय, हे कितें घडटा, कित्या खातीर घडटा. आनी तेतूनय तशेंच सब टॉपीक आहा. ताच्या उपरांत कंज्युमर रायट्स. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग लेसन एक्चुअली. खूब जो सगळ्यांक आमकां उपयोगी. एक्चुअली हो लेसन सगळे भुरग्यांनी सारको शिकपाक जाय. एक्चुअली ड्रॅमेटायझेशन करीत न्ही ह्या लेसनाचेर जाल्यार खूब इंटरेस्टिंग जाता लेसन. पूण एकदा कितें जाता, टायम फॅक्टरा खातीर हें जायना. आमी जर सगळे जर हे पळयत न्ही, जर आमी इकॉनॉमिक्स आनी जॉग्रफी जर आमी अशें लक्ष दिवन पळयत जाल्यार आमी लक्षांत घेवंक जाय की सर आमी रेग्युलर रिविजन करीत आनी अंडरस्टँडींग करून, रिवायज करून, मागीर अंडरस्टँड करून मागीर मेमरायज करीत आनी रेग्युलर रिविजन करीत आमी. जर आमी प्रिपेरेटरी सिरीज म्हणजे आमचे फाटले बोर्डाचे जे पेपर आसात ते जर रिफर करीत, इवन दुसरे स्कुलाचे पेपर आमी जर मदले एग्जामीचे जे आसात ते हाडून आमकां हाडीत जाल्यार आमी बरे रितीन हो पेपर करूं शकता. म्हाजो तर मंत्र भुरग्यांक एकूच आसा आतां, हांव 3 R म्हणटा. आतां रिवायज, ओके, आमी रिवायज करपाचे, रिटेन करपाचे आनी रिकॉल करपाचे. आतां टायम येयला हें करपाक. तेज्या उपरांत सर कंज्युमर रायट जाले. सर हांवें पळयलां की टॅब्युलेशन हो जो प्रकार आसा, टेबल्स बरपाचे, ती एक मार्क्स. कारण हो प्रश्न आसा आनी ताच्या फुडलो मॅपा संदर्भात म्हाजो प्रश्न हो आसलो की हे जे सगळें आसा, बाकीचे सगळे विशय आसा, ताचे खंय ना खंय भुरग्यान अभ्यास केला आसतलो किंवा भुरग्याक ते समजता आनी हांगा फाटीं फुडें खंय कशेंय तिणें बरयलें जाल्यार ताका मार्क्स मेळटा. पूण मुळांत मॅप हो असो प्रकार आसा किंवा टॅब्युलेशन हो असो प्रकार आसा की तो जागा थंयच दाखोवपाक जाय. म्हणजे आग्रा तूं पंजाबान दाखयले जाल्यार ताका मार्क्स मेळूंक शकना, कितलेंय लिनियंट करेक्शन जालें तरी. तेन्ना हें टॅब्युलेशन आनी हें मॅप्साचें गणीत कशें लक्षांत दवरप. कारण मॅप असो आसतलो की तितून पैकीच्या पैकी मार्क्स मेळूं येता. टॅब्युलेशन म्हणटा पळय तो सगळ्यांक इजी पार्ट. हेतूंतले ह्या क्वेश्चनाक प्रत्येक भुरग्याक हे 2 मार्क मेळोंकूच जाय आनी ताका एकूच काम करूंक जाय फक्त. हो काय कंटेंटाचेर आदारीत आसना. कंटेंट शिकपाची गरजूच नाही का. इन दीस क्वेश्चन द स्टुडंट्स आर गिवन सम डेटा इन अ टेबल अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट डेटा क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. सो वॉट द चायल्ड हॅज टू डू इज दॅट रीड द टेबल व्हेरी केअरफुली. आनी आमी हांगा तुमकां एक उदाहरण दिवंक सोदता. हांगासर म्हाजे कडेन हांगासर एक टेबल आसा, तेतून आमी टॉय प्रोडक्शन दाखयता डिफरंट कंट्रीजाचे. आनी टॉय प्रोडक्शन दाखयल्या कारण एके सायडीक कंट्रीज दिल्या, एके सायडीक प्रोडक्शन ऑफ टॉयज दाखयला इन लॅक्स. ओके, इन लॅक्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी रायट सायडीक एक्स्ट्रीम रायटाक आसा ग्रोथ रेट इन पर्संटेज. क्वेश्चन आमी कशें विचारता, वॉट इज द टॉय प्रोडक्शन ऑफ जापान इन दीस पर्टिक्युलर इयर. भुरगो कितें करता, पळयतान सांगता 23.45, पूण फुडें तो बरयना लॅक्स म्हणून. ओके, हे बरोवंक जाय ताणें लॅक्स म्हणून, नाल्यार त्या आन्सराचें मिनिंगूच बदलता. सिली मिस्टेक करतात. कितले सांगले जाल्यार प्रॅक्टीस नाल्यार ही मिस्टेक जाता. एक्सायट जातात ते की बाबा हो आपल्याक आन्सर येतात. मागीर दुसरो ग्रोथ रेट आसा म्हणल्यार तुमकां एक्झाम्पल दिलें जाल्यार क्वेश्चन येता कितें, वॉट इज द डिफरन्स इन द ग्रोथ रेट ऑफ टॉयज प्रोडक्शन बिटवीन चायना एंड इंडिया. सो एका मातशें मॅथ्स वापरपाचें आनी ते मायनस करपाचें. मायनस केलें काय नाही की आन्सर चडशे टायम करेक्ट मेळटा. आन्सरूय जरी करेक्ट मेळ्ळें न्ही जाल्यार ग्रोथ रेट ते इन पर्संटेज विचारल्या
फुडें पर्संटेज बरोवंक जाय ती Okay. बरयना जाल्यार मार्क्स तेंचे कट करूं शकता. माझी एकूच एडवायस भुरग्यांक हे 2 मार्क्स तुमी कशेंच चुकोव नाका, तेच्या खातीर खूब प्रॅक्टीस करात. ओके ताज्या उपरांत मॅपाचो एक सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न भुरग्यां खातीर आसा ताज्या खातीर कशें कितें मॅप हो जो विशय आसा न्ही हो बरो तुमी एक विशय काडलो, हो सगळे भुरग्यांचो प्रश्न आसा आनी हो मॅप म्हणटा न्ही एक्चुअली दाखयला व्हेरी शॉर्ट आन्सरान, पूण खुबशे भुरग्यांक हितून डिफिकल्टी येता. तेजें कारण म्हणजे खूब प्लेसीस आसा मार्क करपाच्यो. पूण जर आमी एक सिस्टमॅटिकली फॉलो करीत, सपोज फॉर एक्झाम्पल आमी बिगिनींग ऑफ द इयर आमी स्टार्ट करीत, इंडियन आतां सध्या 29 स्टेट आसा पूण मॅपार 28 दाखयता आनी युनियन टेरिटरीज आनी एक आमचे नॅशनल कॅपिटल आसा. जर आमी एवरी विकाक जर तेतून ज्यो प्लेसी आसा प्रत्येक स्टेटीन त्यो मार्क करीत जाल्यार 6-7 म्हयन्या भितर आमी एक्सपर्ट जातले मार्क करूंक. ते एक जाता. पूण तें जायना. ते जायना कित्याक हे लेसन जे आसा न्ही 5वो आनी 6वो ते मागीर शिकयतात. भुरगे म्हणटात शिकयता तेन्ना आमी मार्क करुया आनी आतां कित्याक करुया, टिचरी खूबदां सांगतात. पूण आतां बसून न्ही ह्या भुरग्यांक हांव एडवायस करूं शकता, तुमकां हे बसून मॅप्स आसा पळय तेतून तुमकां खूब मार्क्स मेळोंक शकता. हांव एक तुमकां टॅक्नीक सांगता. तुमी जर फाटले पेपर काडून पळयत जाल्यार आयर्न एंड स्टील प्लांट हो विचारतातूच, हेतून फक्त 10 प्लेसीस आसा. मागीर नेक्स्ट आसा सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क, हितून 17 प्लेसी आसा. 17 जरी असल्यो जाल्यार ते बॉर्डरींग एरियेक आसा, त्यो तुमी इजिली मार्क करूं शकता आतां बसून शिकत जाल्यार. ओके मागीर ह्यो दुसरो मॅप जो आसा आयर्न ओर मायन्स, कोल मायन्स आनी कोल फिल्ड्स, हेतून 11 प्लेसी आसा. आनी एक मॅप आसा तेतून 13 प्लेसी आसा, तेतून आसा आयर्न ओर फिल्ड्स आनी आयर्न ओर मायन्स. जर आमी जर डेली 15 मिनटां दित न्ही, आतां दुसरे सब्जेक्ट निग्लेक्ट करनासतना किंवा जॉग्राफी पासून निग्लेक्ट करनासतना 15 मिनटां डेली प्रॅक्टीस करीत जाल्यार ह्यो प्लेसी आमी मार्क करूं शकता. हांगासर एक टॅक्नीक आसा म्हाजे कडेन, आमी ट्रायंगल यूज करूया. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां ह्या मॅपान जो म्हाज्या स्क्रिनीर आसा म्हाज्या फुडल्यान आयर्न ओर मायन्स दाखयल्या भितर, तितून 13 आयर्न ओर मायन्स आसा, तितले 5 आसा कर्नाटकान आनी 2 आसा गोंयान. 5 तर आसा न्ही, आमी जर ट्रायंगल काडीत न्ही तेका आनी समज बेल्लारी, चित्रदुर्ग आनी कुद्रेमुख एके सायडीक आसा, सो BCK आनी बेल्लारी कॉमन उरलो, हे सायडीक आसा बेल्लारी, तुमकूर आनी चिकमंगळूर. सो आमी जर चिक याद धरीत न्ही जाल्यार पयले चित्रदुर्ग येता, सो चित्रदुर्ग, दुर्ग डी म्हणजे पयली आनी मागीर चिकमंगळूर. सो इजिली आमकां ह्यो 7 प्लेसी याद उरल्यो. गोवा आनी रत्नागिरी मार्क करूं व्हेरी डिफिकल्ट ना. आनी एक आमी तुमकां मेथड शिकोवंक शकता, सांगूं शकता की बारामुल्ला, श्रीनगर आनी अनंतनाग ह्यो 3 प्लेसी आसा जम्मू काश्मीरान. सो जर आमी ह्या 3 प्लेसींक जर आमी जर पळयत जाल्यार BSA आनी त्यो जर आमी स्केल घेवन मार्क करीत जाल्यार व्हेरी इजिली आमी मार्क करूं शकता. सो प्रॅक्टीस अँड प्रॅक्टीस. म्हणजे तातूंत कठीण काय ना, पण मुळान लक्ष दिवन ती प्रॅक्टीस करप हें खूब गरजेचें आसा. सर, मुळान हो विशय इतलो मोठो आसा असो म्हाका दिसलो की जशें कवितेचे हें सांगता आसतना म्हणटात की घागरान सागर भरपाक, पण तुमी सुद्दां हो घागरान सागर भरपा सारकोच उद्योग केलो. सर, तुमी हांगा आयले आमचे विनंतीक मान दिवन, त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. हे आशिल्ले सुरज हळदणकर, ज्ञानप्रसारक विद्यालयाचे शिक्षक, आनी ताणें सोशल सायन्स 2 ह्या विशयार मार्गदर्शन केलें. ह्या उपरांत ह्या 2-3 आठवड्यान आमी आनीक काही विशय घेवन तुमच्या फुडें येतले. पळयत रावत प्रुडंट.